नावेलीचो गोवा फॉरवर्डाचो ब्लॉक डिक्लेअर करपाक आज बाब एंथनी कुदासोचे फुडारपणा खाला आमी एक 17 मेंबर ब्लॉक कमिटी डिक्लेअर करतात. एंथनी कुलासो तो एक ST एक्टिविस्ट जो 30 वर्सां वयर MPTन ताणें काम केलें. ताणें पॉलिटिकल लायफ ताजें लुईझीन फालेराचो वर्कर म्हणून सुरवात केल्ली. तो एक सिन्सियर ऑनेस्ट आणि ग्रासरूट लेवल ST एक्टिविस्ट. ST म्हणून हांव इतल्या खातीर म्हणटा कित्याक सगळ्यांक खबर आसतलें की ST समाजाक चड करून रिप्रेझेंटेशन खंयची सरकार पार्टी आसताली ती दितालीच आनी साश्टींतले STक चड करून कॅथलीक गावडा कम्युनिटीक ह्या दिसांनी रिप्रेझेंटेशन मेळना. खूब वर्सां जाली हांव 13 वर्सां आमदार जाल्लो आहा. साश्टीन ST कम्युनिटीक वो मुसलमान कम्युनिटीक तशें इलेक्टोरल रिप्रेझेंटेशन मेळना आनी हें तांकां दिवंक जाय. दर मूळ गोंयकारांक एक गोंयकारपणाचो कितें सरकार वो समाजकार्य जर करतलो गोंयकारपणाच्या आधारीत जर करून सोदता जाल्यार जो रिस्पेक्ट पार्टिसिपेशन ह्या कम्युनिटी कडेन घेवंक जाय. ते करपा खातीर तांकां पावर दिवंक जाय आनी ह्या मताचो हांवूय आसा आनी ताजे खातीर आमी नावेलीचो ब्लॉक एक सिन्सियर ST एक्टिविस्टाक घेवन घडयल्लो आहा. हाजे फुडें ताजे खाला जिल्हा इलेक्शनां आमी झगडटाले पयलीं आनीक बेगीनूच हें आमी केलां कित्याक सगळ्या कडेन ताणें पावूंक जाय. तो मागीर एक फक्त समाजाचो लिडर आसचो ना, तो सगळे ताजे वाठारांतले सगळे जे घटक आसात तांचो आवाज जातलो आनी तांचो आवाज जावपा खातीर तांचे जे प्रॉब्लेम कितें आहा हे ताणें समजून घेवंक जाय आनी सगळ्यांच्या घरा पावूंक जाय. त्या पावपाची ताका उत्सुकता आसा. खूब लोक गोंयान अशे लोकांक दिसता की जे मूळ गोंयकार आसात तांचेर अन्याय जाता. तांकां ट्रायबल सब प्लॅनाचेर जें डेव्हलपमेंट जावपाक जाय तो प्रोपोर्शनेटली जें जावंक जाय तें जायना. ट्रायबल भवन म्हणटा तें तशेंच उरना. तांचे ज्यो कितें सवलती सेंट्रल गव्हर्मेंट दिता त्यो तांकां सारक्यो पावना. हे खूब इश्यूज आहा. सेम मुस्लीम कम्युनिटीकूय तोच इश्यू आहा. मुस्लीम कम्युनिटीक रिप्रेझेंटेशन ते नाच. जे पक्षांनी तांकां दिवंक जाय आशिल्लें तांकां कांय करूंक ना आनी तांकां आज आवाज ना जाल्लो आहा. आनीक मुस्लीम हेट्रेड ही समाजान वाडत आहा आनी खंयचेंय मिसकन्सेप्शन जर आसा जाल्यार तें क्लियर करपाक तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळना आनी तांकां रिस्पेक्ट आनी पावर मेळना. हो आमी दिवंक सोदतात आनी हे करतना दुसरे खंयच्याच समाजाचेर आमी अन्याय करचे ना. सो नावेलींत आमी आयच्यान काम सुरवात करतात. आमी सगळ्या लोकांचे कडेन पावतले आनी सर्वसामान्य मनशाचे आवाज जावपाक पयलीं आमचो क्लियर एक अंडरस्टँडींग आसतलें की आमी सर्वसामान्य नावेलीचो मनशाचो आवाज आसतलो आनी तांचे जे इश्यूज आहा ताका आमी आवाज उठयतले आनी न्याय दिवपाक ट्राय करतले. मे बी दिवपाक शकतले पूण एट द मोमेंट दे आर नॉट टेस्टेड. वी आर टेस्टेड. Why do you say that there is a hatred towards minorities, specifically to Muslim hatred is an ongoing phenomenon. इतलें सामकें चल्लां हें देशांत चलता तें दिश्टी पडटालें आनी खूब लोक आहा चड करून गोंयांत आमचें जें सिन्क्रॅटीक कल्चर घेवन आमी फुडें गेल्ले लोक आहा. सर्व धर्म समभाव आमी खरेंच मानतात. आमकां वायट दिसता तें कित्याक ना जाल्यार ईदाची बिरयानी खावपाक सगळे आसता. तांचे खातीर जेन्ना उलोवंक जाय तेन्ना उलोवपाक मनीस नासता. हें रॉंग. अशें केन्ना जायनाशिल्लें पयलीं. ह्या दिसांनी तें आयलां आनी तांकां एक स्फूर्ती मेळ्ळा की कितेंय पचता कितेंय जावंक शकता आनी ताचे खातीर तें चड जाता. ते लोक म्हणून कितें तांकांय मतां आसा तांकांय रायट्स आहा
आनी तांकां ऑब्लिगेशन आहा गोंयकारपण राखप हें तांचें ऑब्लिगेशन विदीन द कन्फायन्स ऑफ अवर कल्चर. आमची संस्कृती आनी ती घेवन वचूंक जाय हें तांचें ऑब्लिगेशन जावंक शकता. पूण तांकां रायट्स म्हणटा ते आसात न्ही, तांच्या रायट्सा खातीर कोण तरी उलोवंक जाय. तुम्ही म्हणटा गोवा फॉरवर्ड पार्टी हांव हिंदू आनी आय एम प्राऊड टू बी अ हिंदू. That doesn't mean we are not going to be the voice of the minority. We will be the voice of everyone. Everybody's religion is respected here. Everybody's gender is respected here. There are women here coming from different communities. So everyone has an equal right and should be given the right projection and protection. तुमचे कितलेशे कॅन्डिडेट तुम्ही ते सगळे वी आर एट एन अर्ली स्टेज. हांव कितें व्हडलो पक्ष स्वर्गांतल्यान देविल्लो पक्ष न्ही. आमी ग्रासरूट लेवलाचेर वयर सरिल्लो पक्ष. जर आमी लोकांचे खरे इश्यूज काडूंक शकता जाल्यार लोकूच आमकां सांगतले तुमी उबे रावा.